नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अर्जुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आमकां नाका सोनसोड्यावेलो कोयर आमदार मायकल लोबो आनी केदार नायकान घेतली हरकत. पाच हजारावेल्यान 27,000 केली अष्टमी फेरयेची जाग्याची किंमत. 400 जाणांनी वेले अर्ज, बाकीच्यांनी उक्तायली नाराजी. वैयक्तीक कारणां खातीर केली दिल्ली वारी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें स्पश्टीकरण. सोनसोड्यावेलो कोयर काकोड्या व्हरपाक सुरवात, सांगता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम. विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांचेर लक्ष दवरपा खातीर चालीक लायिल्ले शिक्षा समिक्षा केंद्र बेगीनूच करतले सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. व्हडा उमेदीन मनयली नार्वेच्या मसण देवीची जात्रा. गोंयभरच्या भाविकांनी घेतले दर्शन. आतां खबरो विस्तारांत. साळगांवा कोयर प्रकल्पांत हिस्पा भायर कोयर जमा जाता आनी आशी कुशीकच्या गांवांत हाचो बरोच त्रास जाता. ह्या विशयाचेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार केदार नायक हाणें गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालका कडेन उलोवप केलें. सद्याक साळगांवा कोयर प्रकल्पात हिस्पा भायर कोयर जमता. कालांगूट, साळगांव, पिडण, निल्ला ह्या भागातल्या लोकांक ह्या कोयराचो आता त्रास जाणवपाक लागला. राजधानी पणजे सयत पुराय उत्तर गोंयचो कोयर साळगांवां येता, मात दक्षिण गोंयचो लेगीत कोयर साळगांवा प्रकल्पात हाडून उडयतात हे समान हाय अशें म्हणीत कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार केदार नायकान गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालका कडेन उलोवप केले. आमच्या नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट 27 पंचायतीचे जे एफिडेविट दिल्ले, हायकोर्टान दिल्ले, एनजीटीनूय दिल्ले आनी सालिगांव सिवीक अँड कन्झ्युमर फोरम जे तेंच्यांनी ही केस घातलेली एनजीटीन आनी हायकोर्टान, तेंकां आमी एश्युरन्स दिल्ले, तेंकां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पासून दिल्ले की आमी हिंगासर 27 पंचायतीचो वेस्ट ट्रीट करतलो. आतां कॅपिटल सिटी पेंजीम तेंचो ट्रेक वेस्ट येता हिंगा, आमी ना म्हणना. सालिगांवचे लोक आणि आम्ही बसून कालांगूट, वी आर नॉट सेइंग नो. इट इज आवर कॅपिटल सिटी, इट कॅन कम ओवर, देर इज नो प्रॉब्लम. बट एट द सेम टाइम वी कॅनॉट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग साउथ गोवा वेस्ट ओवर. इट इज unethical and not viable to bring that waste over. So they have to treat their own waste. So we have come over here to express our opinion and the people's opinion of Kalangut constituency and Saligao constituency that people do not want because it has started smelling. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सगळ्या संसड्या वयलो मार्मागोवाचो पोंडाच्यान गार्बेज येता ती स्टॉप जावंक जाय म्हणून. आनी तेन्ना आमकां अश्युअर केल्लें की नियर फ्युचर दीस वील बी सॉर्टेड आउट. ताका लागून आयज आमी दोनी कन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्यो पंचायती आनी आमी रिप्रेझेंटेटीव हांव आनी मायकल आमी मेळपाक आयिल्ले लेवन्सन मार्टिनाक. आनी हांगा आमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी अश्युअर केला की फर्स्ट ऑनवर्ड्स approximately 20 tons of garbage संसड्या वयली येताली that is diverted to Kakora plant, and in near future within few weeks उरलेली मार्मागोवा जी येता आनी पोंडाची जी येता ती हांगा स्टॉप जातली कित्याक ह्या गार्बेज हांगा येवन हो प्लांट बर्डन जालेलो आसा. मडगांवचो कोयर आमी ह्यान आदींच काकोड्या कोयर प्रकल्पात वळयल्लो आसा आनी ह्यान फुडें साळगांव कोयर प्रकल्पात फोंडा आनी मडगांवचो कोयर न घेवपाचो थाराव घेतला अशें गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक लेव्हिन्सन मार्टिन्सान स्पश्ट केलें. मडगांवची गार्बेज आमी वी हॅव ऑलरेडी डायवर्टेड नाव टू काकोरा. ऑलरेडी भितर येताले न्हू, घेताले तुमी घेताली बट देर वॉज अ कोर्ट डायरेक्शन ऑल्सो. वास येता आनी कितें जाता, वी लूक इनटू दॅट बेसिकली. इट इज माय ड्युटी टू सी दॅट दे हॅव गिवन सम कंप्लेन, देन वी हॅव टू. In fact, I told them to go around this plant right now and have a look.
And again, wherever they have pointed out, was Martha Mokami Orda, and they have given some point. So this will be also checked and seen. Plant overburden there is. No, overburden. No. Plant has got capacity. किती असते capacity? Capacity 250 स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेन भरपी अष्टमीच्या फेरयेच्या एका अर्जाची किंमत 27,400 रुपया केल्ल्यान फेरीवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या. अर्ज भरपा खातीर चड पयशे आशिल्ल्या कारणान कांय फेरीवाल्यांनी अर्ज भरपाक न्हयकारले. पणजेत दर वर्सा फेरी पॉयंट ते कला अकादमी मेरेन अष्टमीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन भरतली. मंगळारा फेरये खातीर अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो. हे खातीर वट्ट 400 फॉर्मां लोकांनी भरली. मजगती सोमारा अष्टमीच्या फेरयेच्या फॉर्मा वयल्यान पणजे महापालिके मुखार लोकांनी बरोच बोवाळ घातिल्लो. फॉर्मां घेवपा खातीर लोकांनी पणजे महापालिकेत गर्दी केल्ली. मात तांकां फॉर्मां घेवच्या पयलींच वचचें पडलें. काल जो इशू हांगासर जाल्लो तो म्हणल्यार अष्टम फेरीक जे फॉर्म दितात ती फॉर्मां खंय तरी काल ह्या वेंडर्स जे लोक आसा तांकां दिवंक नासले आनी आयज तांकां सकाळच्या 9 ही फॉर्मां दिवपाक सुरू केली आनी तांचेर एक असो तेंच्यांनी CCPन हें हाडलो अशें लोकांचें मत आसा की 27,400 रुपया 12 दिसां खातीर तांकां चार्ज केल्लेले आसा. तांचें म्हणणें अशें आसा की ह्या 12 दिसांक फक्त आमकां 2 मिटर जागो दिला आनी ताका 27,000 जर कॅश भरिनात जाल्यार तांकां हे फॉर्म मेळचे ना अशेंय बी तांकां CCPन सांगलां. जाल्यार हाचेर आमी आतां ते लोकां कडेन उलोवया आनी लोकां कडल्यानूच जाणून घेवया की खरें तांकां कितें CCPन कंडिशन घातला किंवा कितें तेंच्यांनी तांकां सांगलेलें आसा तें. पोरू अष्टमीच्या फेरयेच्या फॉर्माची किंमत 5,000 रुपया आशिल्ली. मात अंदू एकदम 27,400 रुपया केल्ल्यान फेरयेवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या. फकत 2 मिटर जागो दितात. येणावळ कमी आशिल्ल्या कारणान इतली चड किंमत आमकां भरपाक परवडना. देखून कांय फेरयेवाल्यांनी अर्ज भरपाक न्हयकारले. कांय जाणांनी धंदो जावपाच्या आशेन 27,400 रुपया भरून फेरयेचे अर्ज घेतले. ऐसी बात है कि गए साल में 5,000 रुपये ले रहा था सबसे और दे रहा है इतना ही 2 मीटर जगह भी दे रहा है कम स्पेस और दे रहा है अभी जो है 27,000 बोल रहे हैं. अभी क्या करें हम लोग माल वाल सब लेके आके अभी रखेला है. अभी तो हम लोग लेना या तो माल वो जो समुंदर में सटना और निकल जाना ऐसी हालत अपनी है. तो मैं आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने को क्या है ये जो वो लोग 27,000 जो बोले हैं ना उसको कम करके भले ही आप 5,000 लेते थे 10,000 ले लो तो सही है. अरे चुप ना. तो 10,000 ले लो सही है. इतना जास्त बोलेगा तो हम लोग किधर से लेके आएगा. अपना तो और कैश का पेमेंट का है और कैश लेके आना है तो आने का नहीं तो नहीं आने का. तो यही बात चल रहा है. अपन जो ये जो है 17 तारीख तक बताए वो लोग वो कितने दिन या वो कंडीशन नहीं है. अभी तो 17 तारीख बोल रहे हैं 17 तारीख तक बोल रहे हैं. लेकिन जो है ना मैडम हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना ये लोग मांग रहा है. अपन लोग ना छोटा छोटा धंधे वाले लोग हैं और हमको दे रहे हैं 2 मीटर जगह. बस 2 मीटर जगह में क्या होता है बताओ. और देने का भी 27,000 देने का है. इसके लिए क्या है आपके माध्यम से क्या करने वाले हो कि फॉर्म लेने वाले हो. अभी देखो मैडम सब होने के बाद में तुम आ गए. इसकी वजह से क्या है अभी चंद लोग ना फॉर्म लेके चले गए. अभी हम लोग एक तो क्या है फॉर्म लेना है तो लेना है नहीं तो माल पूरा ना समुंदर में सट के निकल जाना है. ऐसा हालत हमारी है अभी. आपके माध्यम से जो होता है तो उनको रिक्वेस्ट करके आप कन्विंस कर लो कोई पैसा कम करके ले ले. अभी आपने फॉर्म लिया अभी गए साल में दिया ना फॉर्म. हम लोग कितना 6-7 साल से लगाता कोई 5,000 रुपये में लगाता था. अभी ये साल 27,400 रुपया ले रहा है. हम लोग गरीब लोग कहाँ पाएगा 27,400. पहले तो 5,000 रहता तो चलो ठीक है दे देता था. अभी नहीं हो पाएगा हम लोग. हाँ तो अभी आप फॉर्म नहीं लेंगे. नहीं लेंगे कैसे लेंगे. 27,000 रहेगा तभी तो लेगा. हाँ पहले कितना मतलब फॉर्म का पैसा लेते थे. पहले फॉर्म को 200 रुपये लेते था. म्यूनसिपालिटी को भरने का 5,000 रुपया. हाँ ऐसा 5,000 6,000 ऐसा. पर अभी आपको फॉर्म नहीं मिलेगा. हाँ 27,000 नाही आहे ना. हम कहाँ से किती दिसतात 27,000 आता भरपाक सांगल्या. 27,000 भरपाक सांगला तांकां तुमकां. सो 27,000 समज कॅश आसा जाल्यार तुमकां हांगासर एंट्री आसा. कॅश हाडल्या सो तुमकां कितें दिसता 27,000 हे करतले कितें. स्टॉल तर घालूंक जाय. स्टॉक तर आसा. तो स्टॉल सेल करूंक जाय जाल्यार पयशे करचे अरेंज करचे पडले.
सो ताका लागून येयल्लो. ओके, तुमकां मान्य आसा हे 27,000? करतले कितें तूं म्हाका सांग, कितें करतले कितें? कितें आसा मागणी तुमची एज अ गोंयकार म्हणून? एज अ गोंयकार हाका सांगपा म्हणल्यार कितें, म्हाजें स्टॉल आसता, हांव काल फाटल्या दिसा वास्को करून दिला. सो सद्या प्रॉब्लम कितें आसा, म्हाका स्टॉल जर जाय जाल्यार हांगा बूक करूं जाल्यार 27 वर्षच पडटले म्हाका. सो 27,000 वर्षां हांवें खंय खंय अरेंज करून 27,000 घेवन येयला. आय होप आय गेट अ जॉब, यू नो दॅट. 12 दिसांनी तुमकां दिसता की तुमचे 27,000? I hope. Maybe if I put a shop, I will have everything is correct. पळयतात आसता ते म्हणटा 27,000 भर म्हणून. 27 म्हाका भरपा पडले भरच्यात पडल्यात ते कशे भाशेन आनी ताका उपाय ना. पोरू 5,000 आशिल्ल्या अर्जाची किंमत अंदू 27,400 रुपया. जे कोणी धंद्याच्या आशेन 27,400 रुपया भरून अर्ज घेतल्यात ते आता मायज रेटीन माल विकतले. हातून सामान्य लोकांकूय फटको बसतलो. जाल्यार आतां आमचे वांगडा गोंयकारान सुद्दां हांगासर भासाभास केली की हे जे CCPन हांगासर जे 27,400 दवरला कम्फर्टेबल ना ह्या पयशांनी, तरी सुद्दां आपल्या धंद्या खातीर आपूण हें काम करतलो आनी आपणाक जितलो जागो मेळटलो तातूंतूच आपूण जो आपलो धंदो आसा तो चलयतलो अशें आमच्या गोंयकारानूय आमकां हांगासर जाप दिलेली आसा. जाल्यार गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान हर्ष सईत, वर्षा आश्वेकर. आपूण दिल्ली आपल्या वैयक्तीक कारणा खातीर गेल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मात दिल्ली भेटी फाटल्यान मंत्रिमंडळ फेररचनेचो हेत आशिल्ल्याचो काय कितें असो प्रश्न विचारतकीर मुख्यमंत्र्यान उलोवप टाळ्ळे. दुसरे वटेन श्रावणी सोमारा निमतान आपणे वाराणसीच्या बाबा विश्वनाथाची पुजा करून दर्शन घेतिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. सेक्स स्कॅन्डल तशेंच गोंय विद्यापिठाच्या विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगीक छळणूक प्रकरणाची चवकशी चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ हाचें दर्शन घेवपा खातीर हांव गेल्लो. हांवें ट्विटूय केलां की सदेस्त गोंयकारांच्या वतीन म्हाका श्रावण्या सोमाराच्या दिसा दर्शन घेवपाचो योग आयलो. खातीर गोंयच्या राज्याचें बरें आरोग्य आनी समृद्धी जावं हाच्या खातीर बाबा विश्वनाथा कडेन मागणी केली. भेट जाली काय? हांव येता आसतना फक्त दिल्लीच्यान आयला इतकेंच. दिल्ली गेलो, मंत्रिमंडळ फेररचना वगैरे काय? हांव दिल्ली फक्त म्हाज्या कामा खातीर गेलो. सर, युनिव्हर्सिटीची कंप्लेंट केली सेक्स स्कॅन्डलाची, त्याची काय अपडेट अशी आहे ते सांगता की त्याच्यावर काय अजून स्पीडअप काय ना? सर, गोवा युनिव्हर्सिटी मॉडेस्टेशन हेजेर इन्क्वायरी ऑफिशियली जायत आसा. तुमकां टायम टू टायम सगळें आमच्या कडल्यान ब्रीफ येता. सर, आर्किटेक्चर कॉलेजान सुद्धा इश्यू जाल्लो रिजॉल्व जालो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण सोनसोड्यावेलो कोयर काकोड्या व्हरपाक सुरवात केल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. हे विशींची सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जातली. हेर बाकीच्या अटींची पूर्तता जाल्या काय ना ते फुडल्या सप्तकांत कळटले अशें पांगमाचें म्हणणें. कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करपाचे आशिल्ले. तातूंत कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो की म्हजो कचरो हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे सादारण 20 टन पर डे हो काकोडो व्हरपाक सुरू जाला. म्हणजे 4 दीस फाटल्यान हें काम सुरू आसा. ताजे बरोबर म्युनिसिपॅलिटीन थोडी कामां करपाची आशिल्ले. तातूंतले एक म्हणजे ते फायर विशयी, पुजा विशयी जे थोडे प्रिकॉशन थंय घेवपाचे आशिल्ले, थोडे इक्विपमेंट थंय बसोवपाचे आशिल्ले, ते काम अर्जंटली जावपाक जाय म्हणून हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिलें आनी गव्हर्मेंटानूय डायरेक्शन दिल्लें म्युनिसिपालिटीक. त्या विशींची जी टेंडर आसा ते आज 3:30 ओपन जावपाचें आसा. आनी त्या टेंडरान कोण सिलेक्ट जातलो तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका फाल्यां मेरेन वर्क ऑर्डर दितले आनी तें काम इमिजिएटली सुरू जातलें अशें म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टाक सांगलां. त्या प्रमाणे आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरले. फुडें कंप्लायन्सीस बाकीच्यो जाल्या काय ना ते म्युनिसिपालिटीच्यो हें पळोवपाक दिलें. पण आज परिस्थिती अशी दिसता की सगळें सुरळीत चालू आसा. खंय कोयर बीर असो उरना म्युनिसिपालिटीन अशें वातावरण दिसता रिपोर्टा प्रमाणे तरी. सो सद्या इट एपियर्स दॅट एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल. तरी तशें कांय येवना. हायकोर्टान आज जेन्ना केस कॉल आवट जाली तरी तशें कोणी इंटरव्हेन्शन कांय फायल केल्लें ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मंगळारा 8 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार भेटयले. गोंयांत बेगीनूच विद्या समीक्षा केंद्र सुरू करतले. गोंयच्या सगळ्या शाळांतल्या शिक्षकांचे मॉनिटरींग करून दर म्हयन्याक शिक्षकाचे परफॉर्मन्स कार्ड शिक्षण खातें तयार करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत ते राजभवनांत दरबार हॉलांत आयोजीत केल्ल्या 62व्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. फुडल्या 25 वर्सांचा गोंय पळयता. आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीन विकसीत भारत 2047चो विचार करता त्या खातीरच आमी फुडल्या 25 वर्सांच्या गोंयचो विचार करता आसतना ताजें फावंडेशन आमी आतां घालता. आनी तें फावंडेशन म्हाका दिसता सगळ्या टिचरांनी आतां तयार करचें. आनी आमी जर तें आतां तयार केलें आसत आमकां कोण कोण आतां म्हाका विचारता की
खूब प्रमाणात बेकारी गोंयांत आतां आसा मरे. खरें म्हणजे गोंयांत बेकारी नाच. आमी तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत काम करतल्या खातीर काम आसा. बट तरी सुद्दां म्हणजे आमी स्किलिंग सेक्टरांत आनी करियराच्या क्षेत्रांत आतां अशा पद्दतीत जर योग्य रित्या काम करपाक लागले जाल्यार खूब 25 वर्साच्या काळात म्हाका दिसता गोंयांत एकटोय भुरगो आमचो फाटीं उरचो ना. कारण त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत तयार केलां. एड्युकेशन सेक्टरांत फाटल्या 3-4 वर्सांक खूब मोठो बदल म्हणजे विदावट इन्वेस्टींग द गव्हर्मेंट मनी आमी ज्या पद्दतीचो वेगवेगळ्यांच्या बरोबर MOU करून आमी टायअप जो सुरवात केला ताजे रिजल्ट्स आतां दिसपाक लागलेले आसा. नार्वेची मसणांतली जात्रा गोंयभर फामाद. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें पण हय, ही मसणांतलीच जात्रा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. नार्वेच्या श्री मसण देवीची जात्रा मंगळारा परंपरेप्रमाण व्हड्या दबाज्यान मनयली. सुमार 105 वर्सांची परंपरा आशिल्ले हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फक्त दिसाचीच जाता. रातच्या वेळार देवस्थाना कडेन जितो मूस लेगीत रावना. काळोख पडचे पयलीं जात्रेची फेरी बंद करतात. देवीक नमन करतात आणि आयज जी जात्रा जाली म्हणजे ही रानांची जात्रा म्हटली वयता. आख्ख्या नार्व्याची ही जात्रा. तशेंच आमच्या हांगासर भरपूरशे उत्सव जाता. तशेंच भितूर जात्रा येता आनी अष्टमू येता. आयच्या दिसा जी जात्रा जाल्या परत फाल्यां अष्टम आसा. आनी हे जात्रेचें म्हत्व म्हणजे अशें आहा की हे हांगासर जात्रेक ही रानांसून देवी हांगासर स्थायीक जाल्ली आहा. आनी कितलेशेच भावीक भक्त जे होटी घेवन आयच्या दिसाक देवी कडेन आमच्या येता आनी तेजी कितें मनोकामना आसा ती आमी हांगासर देवा कडेन व्यक्त करता. तशेंच आमचे हांगा जे जी देवी कडेन ही जात्रा अशी म्हत्वाची आसा नार्वे गांवांत की ह्या देवी कडेन हांगासर अश्यो ज्यो गोश्टी हे देवी कडेन जर कसले तरी आमचे जर हे जाले म्हणजे आमी मरण जाले काय ते जर आपल्या कडेन करपाक जायना जाल्यार ते देवी कडेन हांगा हाडून घालता. तशेंच आनीक हांगासर भरपूरश्यो गोश्टी आसा ज्यो आनी आमच्या हांगा देवीक आमकां तिका आवडणारे अशें म्हणजे आयज आमी तेऱ्याची भाजी, दुसरें म्हणजे नाचण्याची हे भाकरी असो तेजो निवेद आसा आनी त्या निवेदान आयज ती देवी दादोशी जाता. दर वर्सा श्रावण म्हयन्यांत येवपी तिसऱ्या मंगळारा मसण देवीची जात्रा मनयतात. गोंयभरच्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांतले भावीक हे जात्रेक येतात. कांय भावीक जाल्यार आदल्या वर्सा केल्ले नवस फेडपाक येतात. अंदूय खाजें, हेणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी भरिल्ली. ही जात्रा लोकांनी येदी व्हडली केली कळ्ळें. आनी हांगासर जे लोक आपल्याले गाराणे घालता आपल्या भुरग्यांना आनी कितें आतांच हांवें सकाळ पर्यंत म्हाका दिसता 8 सुमार रेसिपी काडल्यो म्हणजे भुरगीं जालीं हांगा सांगणें करून कळ्ळें न्ही. सो त्या प्रमाणे हे एकामेकाक सांगून ही जात्रा येदी व्हडली जाली कळ्ळें न्ही. पूण शेवटपांतल्यान चालू आसा ही जात्रा. आनी ही पयलीं अशें व्हडलें देवूळ नाशिल्लें एक खोप आशिल्ली खोप. ती कमिटी हांगासर एक मनीस आशिल्लो तेजें नांव मधुनाथ शेटगांवकर म्हणून. तेणेन हें सगळें आपले तकलेर मारून येदें व्हडलें देवूळ केलें कितें रे. आनी हे देवी व्हडलें देवीपण हाडलें म्हणलें अशें न्ही की पयलींच्यान जात्रा जाताली पूण जेमतेम हे लोक गांवकार उबे. म्हाका एक दुसरें सांगप ही जात्रा दिसाचीच साजरी करता. ही दिसाचीच साजरी जाता कित्याक ही मसणा देवीची जात्रा तिजो वागरो म्हणून आसा तो पळय ती तेजें हें वाहन कळ्ळें. रातचे जर लोक रावले जाल्यार वाग खातलो न्ही. आदी पासूनच्यान अशी भावना आहा. 6 वरांचेर ही जात्रा बंद. ते सगळे दुकानकार बीन आपल्याला कवळपाक लागता. 5:30 सुमार आमची क्लोजिंग सेरेमनी सुरू जाता आनी तेन्ना एक बोकडो आमी पयलीं हांगा मारी तो आतां एक 20 वर्सां जालीं बंद केला. तो बोकडो हांगा तेजी पुजा बिजा करता ते कितें आसा देवस्थान तें आनी मागीर तो बोकडो सोडटा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें मयेचे आमदार प्रेमीन शेठ हांच्या घरा मंगळारा भेट दिली. ताणें गणेश मूर्ती करपी कलाकार म्हूण आमदार प्रेमीन शेठ हांचो भोवमान केलो. मातयेचे वस्तू फुडाराक तिगोवन दवरपाक जाय जाल्यार हस्तकला महामंडळान मुखार सरचें पडटलें अशें मत मयेचे प्रेमीन शेठ हाणें उक्तायलें.
आज आमच्या ह्या घरास्त आम्ही 500 मूर्त्यो चिकट मातीचे करता, सगळे चारय भाव आम्ही मेळून मूर्त्यो तयार करता. हेजी विक्री म्हापसा आमी अशें म्हणजे जवळ जवळ 250 गणपती आमी म्हापसा सेल करता आनी ज्या 250 मूर्त्यो आसा ह्या आजूबाजूच्या गांवांतले लोक हांगा येवन व्हरता. आज जी परंपरा आमचे 25-30 गणपती पासून सुरू केल्ली आमच्या वडिलांनी आणि ती परंपरा आज फुडें टिकोवन दवरून आमी आज आमचे कडेन 500 मुर्तींचो हो जो सेल आमच्या घरांसून जाता हेतून आमकां धन्यता दिसता. कित्याक आमच्या घराक ह्या 500 लोकांचो पांय लागता आनी हो बिझनेस म्हणून आमी जर पळयलो जाल्यार त्या दृश्टिकोनासून न पळयता आमी ही जी आमच्या पासून जी समाज सेवा जी जाता आमच्या देवाची जी सेवा करपाची जी आमकां संदी देवान दिल्ली आसा, जी कला दिल्ली आहा, ही देवान दिल्या बद्दल हांव देवाच्या उपकार आठयता. आनी मान्य आमदार श्री प्रवीण आल्लेकरा सारके जे चेअरमॅन तेंच्यांनी ह्या हस्तकला महामंडळान बरो जी डेव्हलपमेंट करपाचो जो विचार केल्लो तेंच्या कामाक खूब तोखणाय करीन सारकी दिसता तेंची. कित्याक आयज हस्तकला महामंडळान एक जे विचार केल्लो आहा की ही कला जर टिकोवन दवरतलो, जी मातये पासून तयार करणाऱ्यो मुर्त्यो आसात, ते गणेश मूर्ती आसूं, दुर्गा आसूं, सरस्वती आसूं किंवा अन्य जे आयटम्स जे आमी मातये पासून तयार करता, हे जर आयटम तयार करपाक लागून कलाकार जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार ते हस्तकला महामंडळान टिकोवन दवरपाचें काम फुडें येता. आनी ते आयज तेंच्यांनी ते पावलां उचललेलीं आहा. तेंची जी पावलां आहा ती सक्सेस जातली हें म्हाकाय खबर आसा. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून मडगांवां पार्किंग प्रकल्प उबारतले. मात ह्या प्रकल्पाच्या टेंडरिंगाचें काम निमाणे टप्प्यान पावलां. फुडल्या 8 दिसां भितर ते पुराय जातले अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिली. पार्किंगाचें टेंडर फायनल स्टेजीचेर आहा फिश मार्केटात. एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवलाक गेलां गव्हर्मेंटाक. तें फाल्यां समज अप्रूव जालें ते 8 दिसां भितर टेंडर जावपाचें. प्लॅन दाखयलो मरे सगळ्यांक. तोच प्लॅन सेम प्लॅन तो प्लॅन चेंज करता. वयर जागो दवरलो तो रेस्टॉरंटाक दिवपाक आनी टेंडर करपाक. आज ताचे 10 कोटी तरी जाता. 5 कोटी पयलीं हांवें दिल्ले तेन्ना 3 कोटी हांवें दिल्ले. ते इंट्रस्ट जोरत नाका मागीर 5-5.5 कोटी ते जाले आनी बाकीचे मागीर भितर वयर टॉप फ्लोरा पळय तो जाय जाल्यार तुज्यान तांणी प्रोवायड केला, हॉल केला, कितें जाय तें करपाक. आनी रेस्टॉरंट गेल्यार कितें फरक पडटा? रेव्हेन्यू मेळपाना फुकट तर तें रेव्हेन्यू मेळटलो मरे भाड्या दिले जाल्यार. रेस्टॉरंट सोदता आतां सगळे जाण चलोवपाक. ती बिल्डींग अप्रुवल ऑलरेडी सुडान अप्रुवल दिलां. रेनोवेट करपा खातीर सुडाचें अप्रुवल जाल्लें फाटले मिटींग. तांकां पयशांचे खातीर तांकां लेटर दिवपाक आनी एक पयशे डिपॉझीट मागीर ह्या विकान जातलो. ह्या विकान ते लेटर तांकां दिलें जाल्यार ते ऑलरेडी करता. पूण इन प्रिंसिपल सुडा तें काम घेता. कानोळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाचो मार्ग निमणो मेकळो जाला. आता कानोळेच्या लोकांक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळटल्यो. 1967 वर्सा उक्तावण केल्ल्या ह्या भलायकी केंद्राची सामकीच अवतिकाय जाल्ली. ह्या भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाची मागणी करून लेगीत ताचे कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ले. मंगळारा भलायकी खातें, गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ आनी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. हे बसकेन भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाचो निर्णय जालो. Sector of Kadoli is in a very dilapidated condition. Building of 1960s, जे 65 कितें ती सुरवात जाली आनी 67 कितें इनॉग्रेशन जालें बिल्डिंग. इट इज इन dilapidated condition. 7 villages it is catering to. सगळे हिंगासरले नेरूल आसूं, पिलेन आसूं, कांदोली, कलांगूट, पार्ट ऑफ दॅट सालिगांव एरिया. कोणाक एडमीट कितें करूंक जाय, कोणाक डेंगू जालो आनी कितें जालें ते हिंगा येवन एडमीट जाता. बट सिन्स इट बींग ओनली ग्रावंड फ्लोर एंड लिमिटेड स्पेस इवन टू स्टँड, बसपाचो सोडून घाल, उबो रावपाक जागो ना. आनी कंडिशन ऑफ द PHC बींग इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आयज GSIDCचो जूड बाब आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळे ऑफिसर येयल्ले हिंगा
टू कम इन ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म टू स्टार्ट द वर्क. म्हणजे खूप प्रॉब्लेम जाल्ले अबाउट द रोड वायडनिंग, CRZ इश्यू आणि अबाउट PHCचे रिक्वायरमेंट्स हे आयज सगळे बसून आमी अंडरस्टँड करून आमी फायनल केल्ले आहा. चीफ मिनिस्टरान ग्रीन सिग्नल दिल्ले आहा बाब झूड आर्ट की तूं टेंडर फ्लोट कर म्हणून. म्हणजे जो टेंडर पेंडींग उरलेलो बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आस्किंग फॉर सो मेनी थिंग्स इनसाइड लायक OT एंड ऑल दोज थिंग्स. सो ते आयज क्लियर जाल्ले आहा. टाउन प्लॅनिंगान आपले जे कितें जाय एज पर द रुल्स कशें क्लियर करपाचे ते तेणी सांगलेले आहा. GSIDC जे नंबर्स आहले ते तेंच्यांनी क्लियर केल्ले आहा. आनी हेल्थाचो डेप्युटी डायरेक्टर तेंचे वाटेनसून जे कितें इश्यूज आहले ते तेंच्यांनी क्लियर केल्ले. हांव हेल्थ मिनिस्टर जो आमचो विश्वजीत राणे आहा ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें इमिडिएटली आमचे आयकॉन हे फुडाकार घेतलो आनी चीफ मिनिस्टरान ही मिटींग आयज जी लाय म्हणून सांगली. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.